बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज सांत अंतोनीच्या नोवेनाचो इक्रावो दीस. आयज आमी सांत आंतोनी उदेशी घडलेले आनीक एके मिलाग्रीचेर नियाळ करतले. आमी दर एकली जाणाव सांत आंतोन मिलाग्रीचो सागोर. ताचे उदेशी जायत्यो मिलाग्री घडटात. तो ह्या संवसारान जिवो आसतना लेगीत ताणें जायत्यो मिलाग्री घडल्यो. आयज आमकां दर एकल्याक विश्वास आनी भावार्थ आसा की आमचेय जे मागणे आसा, आमचेय जे आवडे आसा, तो मिलाग्रीन बदलूंक शकता. हे मिलाग्रेचेर नियाळ करतना अदीक करून आमचो भावार्थ जेजूचेर वाडोवंक मागुया. त्या काळार जेजूक मानिना तसलो एक मनीस आसलो आनी हो मनीस मिसाच्या बलिदानांत तो सादो उंडो आनीक सोरो जेजूची कूड आनी रोगत जावन बदलता हें सोत मानून घेनासलो. देखून तो सांत आंतोनीक सांगता, जरी तर म्हजें गाडो आसा तें तुज्या सांतीन साक्रामेंता मुखार जरी तर नमस्कार केलो जाल्यारूच हांव सोत मानतलो. तो मिसाच्या बलिदानांत उंडो आनी सोरो जेजूचें कूड आनी रोगत जावन बदलता म्हणून. आनी सांत आंतोन हें ताचें आव्हान स्विकार करता आनी ताका 3 दीस दिता. सांत आंतोन आपलो वेळ मागण्यांत सारता. दुसरे सुवातेर तो मनीस आपल्या गाडवाक 3 दीस उपाशी दवरता आनी जेन्ना थारायलोलो दीस येता, सांत आंतोन सांती साक्रामेंत घेवन ताचे मुखार येता आनी तो आपल्या भुकेल्ल्या गाडवाक जेन्ना सांत आंतोनीशी घेवन येता तेन्ना एके वाटेन तो आपल्या गाडवाक खावपाक खाता. पूण हें गाडव जें 3 दीस उपाशी आसलें तें खावपाक सोदूंक वेचे बदलेक त्या सांती साक्रामेंता मुखार येवन नमस्कार करता. ही एक व्हडांतली व्हडली मिलाग्र. आनी तेन्ना हो मनीस आपलें जिवीत बदलता आनी जेजूक मानून घेता. देखून आमी जाणाव सांत आंतोनीचे मागणे जेन्ना जेजूक ताणें उबारले तेन्ना जेजून ताका तो कितें आवडटालो तें ताका फावो केलें. आयज म्हज्या आनी तुज्या मनांत जायती मागणी आसात, जायते आमचे उपकार मेळून घेवचे आसात. हे सगळे आयज हे नोवेनांत वांटो घेतना सांत आंतोनीच्या मुखार हाडुया आनी आमकांय एक मिलाग्र फावो कर म्हूण कोतकोत्यान हे नोवेनांत आमी मागुया. मोगाळ भावा भयणीनो, भावार्थान आनी विस्वासान आमची मागणी घेवन आमी सांत आंतोनीशी आयल्या आनी ह्या दिसांनी नोवेनांत आमी जायतें जें आमकां जाय तें ताचे लागीं मागलां, ताचे मुखार दवरलां. जायतीं आमची भावा भयणां केरीत भाशेन आपल्या पासत मागोंक सांगतात. आयज केरीत भाशेन असल्या आमच्या भावा भयणांची ही मागणी ह्या नोवेनांत आमी दवरुया. जायतीं भावा भयणां पिडेक सांपडोन हॉस्पिटलांनी आसात, तांकां पेकोवणी फावो कर म्हूण मागुया. जायतीं आमची भावा भयणां वेगवेगळे पिडेक सांपडल्यात. थोड्यांक कॅन्सर जाला, थोड्यांक ब्रेन ट्युमर जाला, थोड्यांक डायबेटीक, थोड्यांक काळजाचें दुयेंस आनीक वेगवेगळीं दुयेंसां. असल्या दुयेंसांतले आमच्या भावा भयणांक वाटाय आनी तांकां पोत्तून पेकोवणी फावो कर म्हूण सांत आंतोनीची मजत आमी कोतकोत्यान मागुया. ह्या दिसांनी जायतीं आमची भावा भयणां जांकां भुरग्याचे देणे ना, ती भुरग्याच्या देण्या खातीर माग म्हणून सांगतात. तांकां सांत आंतोनीचे मजतीन देवान भुरग्याचे देणे फावो करूंक मागुया. जायतीं आमची भावा भयणां घरांत जी प्रॉपर्टीक लागून, दुसऱ्या जाग्यांक लागून जी केस्तांवां जातात तांचे विशीं मागोंक सांगतात. तांकां जरी तर ती अनितीक सांपडल्यात जाल्यार तांकां नीत फावो कर म्हूण सांत आंतोनीची मजत मागुया. आनी आमची जायती मागणी आसात. जायते आमच्या भावा भयणांक सर्वीस ना, कोवीड पिडेक लागून तांची सर्वीस गेल्ली आसा. असल्या आमच्या भावा भयणांक सर्वीस फावो कर म्हूण मागुया. आनी आमची सगळी मागणी आयज एकठांय करून
सांत आंतोनीच्या मुखार घालुया आनी कोतकोत्यान ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. नोवेनाचे मागणी. सांत आंतोन, तूं मिलाग्रीचो सागोर. तुजे उदेशीं जायत्यो मिलाग्री आनी ओचोऱ्यां घडटात म्हूण हांव जाणां. देखून हांव व्हडा भावार्थान तुजेशी आयलां. सांत आंतोन, तुजे लागीं भावार्थान मागतल्यांक तूं सदांच फावो करताय. तूं म्हाका रित्या हातांनी धाडचो ना म्हूण म्हाका खात्री आसा. तर हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळोसो कर. ह्या वेळार तुजी गरज सांग. सांत आंतोन, म्हजे मागणें जेजूक पावय आनी म्हाका दादोशी कर. आमेन.